Welcome to the Garden of Glory. प्रितीच्या भयणी भावानो, दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याचें खेरीतपण म्हणल्यार तो जेजूचो शीस आनी एका शिसाचें खाशेलपण म्हणल्यार आपल्या गुरून केलां तशेंच शिसान करचें. जेजून काळोखांत बुचकोळतल्या संवसाराक बुजवण आनी भरवांचो हाडलो. आयज साद्या काळाच्या 14व्या आयताराचो सेवा धर्म आमकां बुजवण हाडुया, भरवाशाचे वावराडी जावया म्हूण उलो मारता. आयचो आयतार भाग्यवंत पेद्रू धर्मदुताचे संस्थेच्या वावराक भेटयलोलो आयतार म्हूण आमी पाळटाव. ही संस्था दुर्बळां आनी गरजेवंतां पासत जायतो बरो वावर करता. आमी समाजांत बुजवण आनी बोरवांचो हाडटेलीं हात्यारां जावन उमेदीन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. सोम्या जेजू, मुजेच खुशालकायेनी गुल जावन मुजे भोंवतणी दुखान सुस्कारतोल्यांक बुजवण, शांती, घोटाय दिवंक हांवें वेळ करूंक ना. काळीज निबोर करून हांव जियेलां. म्हाका बोगोस सायबा. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, जिवितांत निराशी जाल्ल्यांक भरवासो सांगात दिवंक हांवें फुडाकार घेवंक ना. म्हाका कित्याक पडलां अशें म्हणून तांची हांवें बेपरवा केल्या. म्हाका बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, तुज्या खुर्साक आनी मिसावांक फाट करून संवसारांत मान जोडून घेवंक सैतानाची वाट हांवें धरल्या. म्हाका बोगोस सायबा. सोम्या काकलूत कोर. सर्वेस्पोर देव आपले पोरजेक वावते नदी सारको बुजवण आनी शांती भासायता. तो भरवाशाचो संदेश आयच्या पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपांत मेळटा जाल्यार जेजू ब्यास्तोर जाणांक मिसावांत पाठोवन वायटाकारांक बोरीं करूंक, शांती हाडूंक आनी देवाचें राज लागीं पावलां हो बुजवणेचो संदेश पोरगोटून कोश्टवतल्यांचो भरवांचो जिवाळ करता. तें देवाचें उतर चितान आमी आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुजल्या खुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोश भरीत जायात. तिचें दूख करतल्या सोमेस्तानो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितोलीं तिची होड्डीं चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या भरलोल्या होड्ड्यांतलें पियोवन पियोवन खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलों आनी घोसघोशीत वावत्या व्हाळा पोरी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपल्या व्हड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटयेंत तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय पोरी, हांव तुका बुजवण दितलों आनी जेरुजल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमची हाडां तोंडावरी फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक राखता म्हूण गोमून येतलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात.
प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायोनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. जबाब, प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायोनां गायता. तुज्या मनाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. मनशा मदें घोडिल्लीं विस्मितां आमकां थोटाक करतात तसलीं. जबाब, प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दोर्याची ताणें केली सुकी भाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलोयता. जबाब, प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्याची देवान बेपर्वा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब, प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. भाग्यवंत पावलून गालेसियाकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, म्हाका जाल्यार दुसरो मान बिलकूल नाका. बोगोर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो खुरीस. ताचे वरवीं म्हाका संवसार खुरसार मेला आनी संवसाराक हांव खुरसार मेला. सुनोत केली ओ ना केली म्हूण कांयच न्हय. एकूच सोर म्हत्वाची वस्त म्हळ्यार नवी रचना जावंक. ह्या नेमा प्रमाणें चलतात तितल्यांकूय देवाचे इस्रायल पोरजेक शांती आनी काकलूत. ह्या फुडें कोणेंच म्हाका हुस्के दिवं नये. म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजूचे. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोबे आसूं. आमेन. देवाचें उतर हें. उद्गार. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक व्यास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोकरांत आनी ते स्वातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मदें
मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दोरात. बोक्षें ओ बुती ओ वाणो व्हरू नाकांत आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकांत. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बोरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पर्यान तुमची तुमकां आमी झाडून उडयतांव. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सोदोमाक ओदीक धिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. त्या ब्यास्तोर जाण खुशाल बरीत जावन परत आयले. तांणी म्हळें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, सैतानाक हांवें वीज कसो स्वर्गार थावन पडलोलो देखलो. चोत्राय, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तळा मुचतूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जायशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयलोलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या भाग्यवंत बापान, बिस्पांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेंतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान क्रिस्ती भावार्थ्यांक तशेंच समाजाक सेवे मोगाचे, भावार्थाचे आनी भरवशाचे गूट उगडापे करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी बापा लागीं मागुया. देशांच्या राजकारभाऱ्यांनी मोरणाची संस्कृताय पयसावून पोरजेक सर बरेपणां मेळयतल्यो सवलत्यो निर्माण करून सगळ्यांक शांती समाधानान जियोवपाचो भरवासो उत्पन्न करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितांत सगळ्या वेळार आमी देवाचेर पातयेवन जियोंक आनी आमच्या जिविताचे चालींतल्यान देवाचें राज परगटून सोमेस्तांक पेकोवणी शांती हाडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. देवाचें राज परगटणेचो वावर संवसाराच्या कोणशाक पसरावंक जायतीं देव आपोवणी पवित्र सभेंत फावो जावंक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू
धर्मदुताची संस्था ल्हान दुर्बळांक बुजवण भरमासो हाडपा सारकी जावन हो बरो वावर करता त्या वावराचेर आशिर्वाद आनी हे संस्थेक सगळ्यांचो पाठिंबो मेळूंक बापा लागीं मागुया. नियाळ. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बोरीं करात आनी देवाचें राज तुमचे थंय येवचें जालें अशें सांगात. लूक 10:9. देवाचें राज म्हळ्यार कितें? ह्या म्हज्या प्रस्नाक पवित्र पुस्तकांत हो जबाब म्हाका मेळ्ळो. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाक मानता तें करून आनी सगळ्यां मदें शांती सांबाळून आनी खुशालकाय शिंपडावन एकचार बांदून येता ताका देवाचें राज म्हणटात. हेंच जेजून आपल्या जिवितान केलें आनी आपल्या शिसांकूय पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरोवन शांती मोग शिंपडावंक आनी एकचार बांदूंक पाठयले. जायत्या वर्सांनी पिडेंत आसलेल्या म्हज्या सोयऱ्याक भेट करूंक गेली. डायबेटीक लागून ताचो एक पांय कातरलो आनी दुसऱ्या पांयांची बोटां कातरलोलीं. ताचो पूत नोकरी सोडून ताची मोगान सेवा करतालो. तें पळोवन म्हजें काळीज चुरचुरलें. दोळे धांपून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताचे पासत मागलें आनी ह्या तांच्या दुखांत तांकां भरमासो दिवन घरा परतलीं. देवाच्या आज्ञाचेर पातयेवन चलतल्यांक देव आपल्या पवित्र आत्म्याक पाठोवन शांती आनी काकलूत वांटात. आयचें वाचप उगडास करता. शिसांनी जेजूच्या आज्ञांक पाळो दिवन वेता थंय वायटाकारांक बोरीं करून देवाचें राज परगोटलें. आमचे सोबोवती कितले तरेचीं वायटाकारां आमकां दिश्टी पडटात. कोण पिडेंत कोश्टवतात, कोण सोऱ्याक, ड्रग्स आनी हेरां वायटांक लोबदोल्यात. कोण झगड्यांनी दीस सारतात. असल्यां सवें आमी शांती आनी भरवासो वाडोवन देवाचें राज तांचे सवें पावूंक काळजीदारपणान जियोंक गरजेचें. सर्गींच्या बापा, दर दिसा वायटाकारां सवें एक तरी ल्हान कोरणी आदारून शांती आनी तुजें सर्गींचें राज विस्तारूंक प्रयत्न करूंक तुजें मोगाचें काळीज आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.